देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. मातेवाचो 24:25-1-13. जेजून आपल्या शिसांक ही वोपार सांगली. आपल्यो दिवल्यो घेवन न्हवऱ्याक येवकार दिवंक भायर सरलेल्या 10 आंकवारी भाशेन सुरगीचें राज. तांतल्यो 5 पिसाट आनी 5 शाणो आसल्यो. 5 पिसाट आंकवाऱ्यांनी दिवल्यो घेतल्यो खऱ्यो, पूण आपणा बरोबर तेल घेतलें ना. शाण्यांनी दिवल्यो बरोबर आपल्या आयदनांनी तेलूय व्हेलें. न्हवऱ्याक उशीर जालो आनी त्यो सगल्यो जेमूंक लागल्यो आनी न्हिदल्यो. पूण मदीनार बोबाड आयकूंक आयलो. पळयात, न्हवरो पावत येता, ताका स्वागत दिवंक भायर सरात. तेन्ना त्यो सगल्यो आंकवारी उठल्यो आनी आपआपल्यो दिवल्यो तयार करूंक लागल्यो. पिसाटांनी शाण्यांक म्हणलें, तुमचें इल्लें तेल आमकां दियात, आमच्यो दिवल्यो पावलतात. पूण शाण्यांनी अशी जाप दिली, एका वेळार तुमकां आनी आमकां पावोशें तेल ना जायत. विकतोल्यांगेर वचून तुमी तेल घेतल्यार बरें. त्यो तेल विकतें घेवंक येतात म्हणसर न्हवरो पावलो. तयार आसल्यो त्यो ताचे बरोबर लग्नाच्या वस्त्रांत भितर गेल्यो आनी दार बंद जालें. उरलोल्या आंकवारी उपरांत पावल्यो आनी म्हणूंक लागल्यो, सायबा सायबा, आमकां दार उगड. पूण ताणें जाप दिली, हांव तुमकां खरेपणी सांगतां, हांव तुमकां वळखना. म्हणटच जागृत रावात, कित्याक दीस न्हय म्हूण घोडी तुमी नकळत. सर्वेस्पराचें उतर. सर्वेस्पराचो व्हड उपकार. देवाचो पवित्र आत्मो बऱ्या आनी वायटा मदें अंतर करूंक आदार दिता. आयज पवित्र सभा भाग्यवंत आगोस्तिनाचो सेवाधर्मीक उगडास करता. संवसारी वंदवण्या फाटल्यान तो धांवलो आनी धांवत रावलो. भाग्यवंत आंब्रोस देवाचें उतर परगट्टना. भाग्यवंत आगोस्तिनान जिविताचें दार नवसरणेक उक्तें केलें. पिसाट आंकवारी परी जियेतालो भाग्यवंत आगोस्तीन शाण्या आंकवारी परी जिवंक लागलो. ताचे आवयन भाग्यवंत मोनिकान आपल्या पुता आगोस्तिना पासत वारयलेल्या दुख्खांचो फळ मेळ्ळो. शाण्या आंकवारी परी ताणें आपलें जिवीत जेजूचे शिकवणे पासत आनी खोलायन भावार्थ परगटचे दिशेन आपलीं पावलां उबारलीं. आमेन.